Aisupulo, Luke Gerald Pereira आपलो पयलो वाडदीस समोर उमता तो रूख जराचेर आनी ताच्या घरच्यांचेर देवाचो सुभां आशिर्वाद पडूंक ताचे पासत आयच्या मिसान मागुया. तशेंच वाडदीस समोर उमतात तांचे पासत मागुया मेलनी जोझफ, आंजेलिका वेगस, फ्रेया रॉड्रिगीस आनी शर्मिला गोम्स. ती वाडदीस समोर उमतात तांचेरूय देवाचो सुभां आशिर्वाद मागुया. संगीता ही भयणीक आयज बायपास सर्जरी आसा, तर तिचें ऑपरेशन बरे भाशेन जावंक तिचो जीव राखूंक सांबाळूंक आनी बरी भलायकी तिका मेळूंक तिचे पासत आयच्या मिसान मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाची भेटेंत फावत एक बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ह्या वेळार ओळखून घेवया. काल्तिकायेन दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पाती सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बुन्याव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पळोवूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या सोम्या काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर कोरताय तांच्या जिविताच्या सर्व घोडीतांनी तूंच तांच्या बरव्याक वावुरताय. तो सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभोज चलयता ससण्याच्या ससनान. आमेन. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी हिल्किया याज्ञिकान शफानाक आपल्या चिटणीसाक सांगले, सर्वेस्वराच्या मंदिरान म्हाका कोराराचें पुस्तक मेळना. आनी हिल्कियान तें पुस्तक शफाना कोणें दिलें आनी ताणें तें वाचलें. राजाची वचून शाफान चिटणीसान ताका अशें सांगलें, तुज्या सेवकांनी मंदिरान आसलेल्या त्या रुपयाचे नाणे पडयल्यात आनी सर्वेस्वराच्या मंदिरान देखरेख करतात ताचे लागीं दिल्यात. उपरांत शाफानान चिटणीसान राजाक आनिकूय सांगलें, हिल्किया याज्ञीक म्हज्या लागीं
एक पुस्तक दिलां आनी शाफानान राजा मुखार तें व्हडल्यान वाचून दाखयलें. खोराराच्या पुस्तकांतलें आयकून राजान आपली आगोसरां पिंजलीं आनी हिल्किया याज्ञिकाक, शाफानाच्या पुताक आही खामाक, मिकायाच्या पुताक आकोबाराक, शाफानाक, चिटनिसाक आनी राजाच्या सेवकाक आसियाच्या हुकूम घातलो. वचात, ह्या पुस्तकान कितें बरयलां तें ताचे विशीं म्हजे आनी म्हज्या पोरचे नांवान सर्वेस्परा कोणें विचार करात, कित्याक सर्वेस्पराचो राग आमचेर बरोच पेटला. आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी ताचेर बरयलेलें आसा तेंय ताणें करूंक ना. उपरांत राजान जुदाच्या आनी जेरुजाल्याच्या सगल्या जाणट्यांक आपणाशी एकठांय केले आनी जुदाच्या जाणट्यांक आनी जेरुजाल्यांत रावतल्या सोमेस्तांक, यात्निकांक, प्रवाद्यांक आनी ल्हान तशेंच उंच कुळाच्या सगल्या लोकांक घेवन तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत गेलो. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळ्ळोले खोराराच्या पुस्तकार बरयलोलें तितलें पोरचेक आयकून येता तशें ताणें वाचलें. राजा खांब्याशी उबो रावलो आनी सर्वेस्पराचो पाटलाव करूंक आनी सगल्या काळजान आनी मनान ताच्यो आज्ञा, कायदे आनी नेम पाडून खोराराच्या पुस्तकान बरयलोलीं आसलीं तीं उतरां वेव्हारांत घालून सर्वेस्पराचे ओचीर ताणें एक करार केलो. सगले पोरचेन हो करार मानून घेतलो. देवाचें उतोरें, देवाचे वडुपकार. देवाच्या उतराचो जबाब आमी म्हणुया, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हांव तें सदांच कुशेन मानतलों. तुजी सुमूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाडटलों. जबाब, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या आज्ञाच्या मार्गार म्हाका चलूंक व्हर. ताचेर आसा म्हजो संतोश. म्हजे काळीज तुजे कुशेच्या चाकरेक लाय. तुडवाचे आशेक म्हाका लोबदूंक दिवं नाका. जबाब, तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. पडक्या वस्तूचेर म्हजी नदर पडूंक दिवं नाका. तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी. हांव पडे तुजे आज्ञा भायर कांयच आशेना. तुजे प्रमाणीकपणान म्हाका जिवीत दी. जबाब, तुज्या कायद्याचे म्हाका दाखय सर्वेस्परा. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां. जो म्हजे सवे रिगून रावता तो सुबा फळां दितात. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भुंयमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं सत रायन रावात. मेंढरांचे रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान कुर्क लांग देते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरींच्यो कोणें दाखो काडल्यात जायत आनी सोरांठ्याची कोणें आजिरां
काडलीशीं आसात तेच भाशेन बरें झाड बरी फळ दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक नजो, न्हय म्हण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातोरतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून हांवें म्हळां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Akami tuga Krista. म्हजे मुखार भाव भयणो, शेत लुवलें म्हणटकूच रोखडें भात घेवन आमी घरा येना. थंयसर मोल घेवन ते वारें मारतात आनी भाशेन पोल आहा तें भायर उडोवन बरें तें भात बरें तें बी घेवन आमी घरा येतात. आमी रोयतानय बी पेडे जाल्ल्यानूय जिनोस्वार फळां जिनोस्वार झाडां जिनसावासाची बियां आसात ती आमी बरीं ती हाडून आमच्या पोरसांत रोयतात वो शेतांत रोयतात. म्हणणी आसा बरें बी बरें झाड उत्पन्न करता आनी बरें झाड बरीं फळां दिता. बऱ्या बियांतलें वायट झाड उत्पन्न जायना, न्हय वायट झाडाचें बरें फळ आमकां मेळना. बरें बियांचें बरें झाड बऱ्या झाडाचें बरें फळ. देखून आमी बाजारांत पुऱ्यान फळां घेवन वेतात तेन्ना विकतात ती इतलीं एक्सपर्ट की ती तुका बरीं फळां दाखयतलीं आनी मागीर घुस्पायतलीं आनी तुगे पोतयेन घालतना तितून पेडेर जाल्लें फळ पडटा. घरा पावतकच आयज सायबा हें आनी खंयचें पडलें हितून हांवें तर बरीं काडलेलीं आनी तीं बरीं दाखयतालीं हें पेडेर जाल्लें फळ खंयचें आयलें काय अशें आमी चिंतूंक पडटा. आमकां बरीं फळां बरीं बियां बरीं झाडां जाय. तर जेजू आमकां म्हणटा बरीं फळां उत्पन्न करतलीं तुमी जायात. तुमची जिविताची फळां बरीं जावं दी. आनी फळां म्हणजे कितें? हांव चिंततां तें उलयतां आनी चिंततां तें आदारतां. तर म्हजीं चिंतनां पयलीं मनांत आनी मागीर जिवितांत उक्तीं जातात. गुपीत चिंतनां दुसऱ्यांक उक्तीं जायनात, पूण ती उलयतकूच कोरण्यो आदारतकूच आमकां गोमता हीं उतरां बरीं ती उतरां वायट. ह्यो कोरण्यो बऱ्यो त्यो कोरण्यो वायट. हो मनीस बरो तो मनीस वायट. तर आयज आमकां जेजू बरीं फळां उत्पन्न करतलीं चिन्नां उतरां कोरण्यो आनी वागणूक आमची बरी करतलीं जावंक आमकां आपयता. तर आमकां जेजून दिल्लें आव्हान आमी मानून घेवया. आमची चिंतनां सदांच तपासुया, बरीं चिंतनां सांबाळुया. आयज इंटरनेटाचेर हांगा थंयसर वेगवेगळ्यो वस्तू आमकां दिसतात म्हणटकूच आमची चिंतनां आमची कोरण्यो आवडे वायटोबे जातात तें पळोवन. तर वायटाक दोळे कान धांपुया, जिबेंत बरें तें उलोवया, जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो आदारुया आनी जेजूची साक्षी गोवायकी बऱ्या उतरान कोन्नांतल्यान जावया. बेटोनेंग आमी गायन गावया ना आवचे लागीं C25 पान 30 आनी 9 C25 पेज 39.
म्हज्या भावभयणीन म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सर पोतदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या ह्या खेर पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रोत्साहन जावन आमचो वाकडणेचो योद मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पददारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोल तुवें रोसलें तशेंच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा थारून मेळिल्ली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Holy, holy, holy. Dorvaraco, solvis vortu. Holy, holy, holy. Dorvaraco, solvis vortu. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन गोश्ट मरण संसंग वेचचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात.
아바타서 굿보르고투야 지수메라 지수 지봉사라 지수 너변에 도로 बापा आजच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेवची कूड आनी रगत जेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक, कार्दियाल फिलीप नेरी आमच्या गुवळी बापाक, सिमियांव ताच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्यून धर्मदूता आनी सोलकाळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान. आमच्या सर्वनाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तल्लेन पोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोबरच्यान त्रेकता. तर आमकां तुजे उदका खातीर सर्व पातकांनी चटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोंवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका वळखी मेळटली.
गोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावया जेजूशी येयात D21 पान 58 D21 पेज 58. आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येतो जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास आमचो विश्वास सोड रक्ताची वीण जेजूशी येया दारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सोड रक्ताची वीण जेजूशी येया दारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येतो जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास आमचो विश्वास तुझेशी येतो जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास प्रार्थूया. दयाळ बापा, तुझ्या पुताच्या ओमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भोक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. ही आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं.
आणि सोरपोत विदा देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन. वचून आज क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिव तुमकां धाडटा देवाचे देवाचे व्हड व्हड उपकार. Perpetuum